प्रभुराम तू असा म्हणे बोललेले कुठे बोललेले कुठे म्हणे तू जर कोणास तू प्रभुराम जर असा विनाकारण या माझ्या रामान जो कोण अगवण त्रास करता विनाकारण न्यायाक झगडटा ते न्यायाक तू उबो रावतलो आणि त्याचप्रमाणे ताका न्याय दितलो आणि जे कोण पळय अन्याय जो सीएम आसूं जावं कोण आसूं तांकां बरी बुद्धी दितलो जे पयलीं परिकर आशिल्लो तेन्नाच सुनाचे राज्य करूं ना तेणी जे कोणाचेर जो मनीस बरो आशिल्लो तो राज्य करतालो कोणाक दुखय नासलो हे परिकारान टाकलेले हे पळय परिकार तुजो आत्मा आसा जाल्यार आतां उबो रावतलो आणि जे कोण पळय रामाक हे कोण त्रास करता तांकां तूं तेंच्या मस्तकार छातयेक घालतलो हे कितें करता तो प्रजेक वावरता प्रभू राम तूं सांग प्रभू राम तूं सांग खरोच जाल्यार तूं आतां पळय या रामाक उबो रावतलो आणि ही जे कोण ताका त्रास दिता ते काल ही अरेस्ट अकॉर्डिंग टू मी सगळे कायदे जे आसा BNSS आणि BNS हे गुंडाळून हे अरेस्ट जाल्या. वेन रामा काणकोणकर वॉज इश्यूड नोटीस अंडर सेक्शन 35(3) ऑफ BNSS आणि ताणें कॉम्प्लाय केल्लें जेन्ना 35(3) BNSS नोटीस काडून ताणें कॉम्प्लाय केल्लो तो हांगा इन्वेस्टिगेशनाक आयिल्लो तेन्ना इफ द पुलीस बिलीव दॅट इज अरेस्ट वॉज नेसेसरी देन एक्शन अंडर 35(5) शूड हॅव फॉलोड. पण अशा तरेन अरेस्ट करप एक ST समाजातलो भुरगो रामा काणकोणकर जो आज ST समाजाचो आवाज गोंयकारांचो आवाज जावन फुडें सरता त्या रामांक आज अरेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा 19 आमच्या आर्टिकल 19 म्हणटा आमी फ्रीडम ऑफ स्पीच. वेन यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टर अदरवायज वीच इज अ पब्लीक फिगर स्टेटमेंट अशा प्रकारची सेक्शनां लावप आणि अशा तरेन अरेस्ट करप आणि फॅमिलीक ताजे बद्दल इन्फॉर्मेशन न दिवप आय थिंक दीस इज समथींग दॅट इज अनहर्ड ऑफ. आमी सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा ते वर्स जायत आसा मे इट बी इन टर्म्स ऑफ बाउन्सर्स कल्चर वीच इज कमिंग ऑन ट्रेसपासींग गोंयकारांच्यो जमनी खावप गोंयकारांच्यो जमनींचेर घालप घरांनी ट्रेसपास करप अशें आसतना आज जेन्ना रामांक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला. ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय तांकांय जर हक्क ना रामांक मेळपाचो किंवा ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामांक मेळपाचो देन वेर इज BNSS एंड जो कायदो आज अस्तित्वात हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ. when I came here I got to know that he has been taken for remand to Margao. Till then nobody knows. Why Margao? Because judge who is supposed to be here in station in Panjim as a judge in charge of today's roster, she is not here and she is in Margao and now that's why remand has to be taken in Margao. So म्हणल्यार फाटल्यान थंय वचप एक तर पुलीस रिमांड घेवप किंवा ताजी JC घेवप आनी ताका गोलवाय धाडप. इज दीस वॉट पुलीस वॉन्ट टू डू ऑन अ विकेंड सो दॅट ताजी बेल डिफिकल्ट जावप. आय थिंक दीस इज अनहर्ड ऑफ. हांवें डिफेन्स प्रॅक्टीस केल्या पूण अशा प्रकारची जी कार्यपद्दती आज गोवा पुलिसान एकवटायल्या ही आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. अँड आय थिंक इट इज अनफॉर्च्युनेट that somebody who is coming from ST Samaj, more particularly ST Samaj, I am referring to it because he has become the voice of ST Samaj. आज रामा काणकोणकर आज जो उपेक्षित घटक गोंयचो आसा जो ST समाज आसा ताचो आज तो आवाज जावन फुडें सरतालो. ताजो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा बहुजन समाजाचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसूंक लागला. अँड आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली रॉंग दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग अँड द मॅनर इन वीच इज हॅपनिंग. 35(3) BNSS when notice has been issued there is compliance which is there which he has done and if he has not complied with there is a procedure which is prescribed. वो प्रोसिजर आमी फाटले फाट जेन्ना एक गोंयान केस जाल्ली तुमकां खबर आसा गोंयची एक फेमस केस जाल्ली आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द नेम बट थंय 35(3) चो जो प्रोसेस आसा तो टू द टी फॉलो केल्लो. वाय डिफरंट लॉ फॉर रामा एंड वाय डिफरंट लॉज फॉर दॅट पर्सन हू वॉज अ क्लोज पर्सन ऑफ BJP. तो राजकारण करचें सरकारान राजकारण जाय तशें करचें
पूण लोकांचे डेमोक्रेटीक रायट्स जे आसा ते ताचेर आघात करून करचे न्ही. आनी मोर पर्टिक्युलरली जेन्ना एक बारीक समाजांतलो मनीस आवाज जावन फुडें सरता, ताजो आवाज जर बंद करपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार हे सगळे जे एक्टिविस्ट आसा, हे सगळे जे हांगा गोंयकार आसा, जे लोक आसा, तांचे बरोबर आमी रावतले. आय एम गोईंग टू मारगांव टू हेल्प हिम इन गेटींग दॅट बेल एप्लिकेशन डन. वी हॅव कन्विन्स्ड हिम दॅट बेल हॅज टू बी डन बिकॉज हीज वॉयस कॅनॉट बी इन जेल. हीज वॉयस कॅनॉट बी इन जेल. सरकाराक खुशी जातली तो जेलीन बसल्यार. His voice has to be heard outside of jail, and his voice will be heard through the activists who are present here and the people of Goa who are going to stand by a person like Rama. So I think it's time. Democracy आज एक कॉन्स्टिट्यूशन हे ते रायट म्हणटा, सरकार कार्यक्रम करता, हे सांगपाक की आमी कॉन्स्टिट्यूशनाची पुजा करता. पूण आज रामाच्या अरेस्टान कॉन्स्टिट्यूशनाची धजा केल्या आज गव्हर्मेंटान. Police have acted in violation of BNSS. It is very clear that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. एक तर पोलिसांक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा किंवा एक ट्रेनिंग दिवची पडटली की पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर अशा प्रकारचे अरेस्ट करचे न्ही. दिस इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल अँड आय थिंक इट्स टायम दॅट पीपल ऑफ गोवा रायज अगेन्स्ट दिस सप्रेशन अँड ऑपरेशन. तुमकां सपोर्ट दिवपाक ऑल वी कॅन डू इज टू गिव यू ऑल सपोर्ट बट टू टेल यू ऑल दॅट दिस इज नॉट द वे टू क्राय. यू ऑल आर नॉट सपोज टू क्राय. वी नो दॅट यू ऑल नो. तुमकां खबर आसा तुमी भियेनात पूण तुमकां हें जाल्लें आसा पळय. दिस इज समथींग नो आय कंडेम. आय ओपनली कंडेम टुडे. एंड एज आय से प्रमोद सावंत, what Rama had said, Rama had made a statement out of frustration because he was hurt. आज ज्या मनशान सांगिल्ले जिंदा गाडेगा त्या मनीस अजून ओपनली भोंवता. दुसरो आनी उलो मारिल्लो तेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून जेन्ना त्या वेलिंगकरान डेरोगेटरी स्टेटमेंट केल्लें मडे बिडे आमचे गोंयचे साहेबाक, तेका तुमकां धरपाक मेळूना. आनी जेन्ना तेका हाडलो तेन्ना VIP सो हाडलो आनी व्हेलो. तेका एक रात तुम्ही पुलीस स्टेशनात धरूना, एक रात तुम्ही तेका कस्टडीत धरूना. सिद्दीकी सुलेमानाक तुम्ही सेम केलें. तुमची कांड ओपन जाता म्हणून ताका तुमच्या सेलांतल्यान तुमच्याच पुलिसान व्हरून हुबली पावयलो. तेका हाडलो, एस्कॉर्ट केले तेका जाय ते उलोवपाक दिलें. आयज तुम्ही कोणाचेर अत्याचार करतात? तुम्ही मूळ गोंयकाराचेर अत्याचार करता. रामा काणकोणकार कम्स फ्रॉम विच बॅकग्राउंड? ही कम्स फ्रॉम ST समाज. तुम्ही हे मूळ गोंयकाराचेर तुम्ही अन्याय करपाक लागल्यात. काल हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो वेर गोवा फॉरवर्डाच्या प्रेसिडेंट विजय सरदेसायन म्हणिल्लें आसा दिस इज वी कॅनॉट वी कंडेम दीस म्हणून. दिस इज रॉंग वॉट इज डन म्हणून बिकॉज ही इज अ मूळ गोंयकार. अरे रामान आमच्या बरोबर हांद्याक हात दिवन आमी सगळे मुद्दे विच अफेक्टिंग गोवा एंड गोंयकार आमी मुखार सरल्या मरे. आमी कोणाचें वायट केलां रे? आमी कोणाचे पयशे चोडल्या रे? कोणाचे लुटल्या रे? आमी कोणाच्या घरात वचून दाखोयटी केल्या रे? आमी खंयच्या बाउन्सराक न्ही खंय घातला रे? खंयचे एक्सिडंट करून पयशे कोट्यांनी दिवन आमी घरा कडेन बशिल्ले आसा रे? हांगा इतले व्हडले गोंयांत क्रायम जाल्या ते सुसेगाद बेल घेवन पयशे दिवन घरा कडेन आसा. रामान काल आमी प्रेसात आमचे कडेन उलोवपाक आमकां जायना जालें. काल शंकर रडलो. वी आर सेईंग सॉरी. हांव सॉरी म्हणटा प्रतिमा कुतिनो. काल आमी एक्टिविस्ट आसली. काल राती आमी हांगा टील 10 o'clock आशिल्ले PI कडेन. आमी ताका सांगलें बाबा आदले दीस तुवें आमकां सांगलां स्टेटमेंटाक आपयलां आमी रामाक सोडटात. स्टेटमेंट दिलें. ही वॉज फर्म ऑन हिज स्टेटमेंट डेट आय रामा काणकोणकर स्टँड फर्म ऑन माय स्टेटमेंट म्हणून की आपूण खंयचे डेरोगेटरी स्टेटमेंट केलें ना आनी आपूण कांय रॉंग करुना. ताका धाडलो आनी ताका स्टेटमेंटाक आपयलो खरें. नेक्स्ट डे तुमी पयले दीस ताका गुगलाचेर वचून चोरा भशेन हाडटात. काल सांजचो तो सुसेगाद आपल्या भुरग्या बरोबर 2 वर्सां भुरग्या बरोबर घरा कडेन सानांद्रे घरांत आशिल्लो. चोरा भाशेन खंय तो वचूना. तो खंय कोल्हापूर सावंतवाडी खंय पळून वचूना. तो घरा कडेन आशिल्लो. तुमी पुलीस धाडटा आनी ताका उबारून हाडटात. दॅट वॉज द टायम. सांजचे 6:15 आमची घरां कित्याक तुमकां फुकट मेळ्ळ्या खंयच्याय तारार येता तुमी रेड मारतात. पुलिसाक कांय काम धंदो ना काय म्हण विचारूंक सोदता हांव. अरे कितले तरी मॅटर आसा मरे. रेप्स मॉलेस्टेशन दाखोयची थंय पावना मरे. तुमी वेलिंगकराक धरपाक तुमचे 10,000 पुलीस पावना मरे. तो फोर्स पावना मरे. तो वेलिंगकर मेळना मरे तुमकां. कित्याक ताका RSS बॅकग्रावंड आसा म्हणून न्हू. तो व्हडले समाजाचो म्हणून न्हू. आनी आमचो रामा बारीक समाज ST समाजाचो म्हणून तुमी अत्याचार करता. हे थापट हेका न्ही हे दीस इज अ स्लॅप गिवन ऑन द ST फेस. आमच्या मूळ गोंयकाराच्या तोंडार थापट. आनी रामा स्टँड्स फर्म. काल रामा आयलो आमी भितर गेलीं. रामान डायरेक्टली सांगलें प्रतिमा शंकर म्हाका आनी भिरांना अरेस्ट जावपाची. तुमच्या दारात पुलीस कितले येयल्या तुमचेर कितले केसीस जाल्या. तेणे डायरेक्टली म्हाका सांगलें तूं भिना मोबायल जावन आपूण कित्याक भितलो.
आय एम अ फर्म ऑन माय वर्ड की हांवें रॉंग करूं ना. आनी हांव एक सांगूंक सोदतां, जितले लोक जावं ते खंयच्याय पार्टीचे जावं कोणी खंयचे आसूं, खंयचे सोशल एक्टिविस्ट सगळे आयल्या, तांकां हांव देव बरें करूंक सोदतां. आतां म्हाका अमित पाळेकर मेळ्ळो. अमित पाळेकरांनी सांगलें की आपूण वता प्रतिमा मडगांव ज्युरिडिक्शन, ताका मडगांव व्हेल्लो आसा मॅजिस्ट्रेटा मुखार. आयज समज कोर्टान तुका मेळना जाल्यार आमी जजाच्या दारांत वतली. बट वी वील सी. पळय, रामा इज नॉट स्कॅर्ड. Rama is still saying, I don't mind staying in the jail. But we activists, we don't want our Rama to be in the jail. What Rama has done, कितें गुन्यांव केला त्याने? So why he has to suffer? So we condemn this. तुमकां हांव सांगता, पप्पा, म्हाका इतलेंच वायट दिसता कित्याक he is a senior citizen. She is a senior citizen. Wife is a working lady. 2-year-old child. घर सगळे तुम्ही सगळे हालोवन दवरिल्ले आसा. आमकां लास्ट 3 दीस न्हीद ना. केन्ना कार काडटात ताका व्हरतात. त्या रातचे 3 आमी मागीर संजय बड्ड्याक लागून म्हापसा वचून ताच्या बायले, ती बायल म्हाका एक मारून रडटाली ताका घेवन. म्हळ्यार तुमी एक्टिविस्टाच्या फाटल्यान लागल्या. म्हळ्यार तुमकां आयज ऑपोजिशन खरें एक्टिविस्ट जाल्ले आसा. सो गोंयकारांक सांगूं सोदता, सो दीस इज द रियल एक्टिविस्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप. तुम्ही हे सगळी नाटकां करतात आमचे तोंड शिवपाक, सप्रेस करपाक. वी वील नॉट सप्रेस नो मॅटर वॉट. रामान कांय गुन्यांव करूना. रामान स्टेटमेंट केला ते आउट ऑफ एंगर केल्ले आसा. कित्याक गोंयांत इतले रॉंग डुईंग जावन देखून सीएमा कडेन करपाक जायना म्हणून. आनी श्री प्रमोद सावंत, वी हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट यू. तूं आमचो सोयरो न्ही. आमकां कांय तुज्या अगेन्स्ट ना. तुवें आमची प्रॉपर्टी खावना वा आमी तुजी प्रॉपर्टी खावना. पूण आमकां गोंय विकिल्लें नाका. गोवा इज अ स्टेट. वी लव गोवा. वी आर हियर टू फायट फॉर गोवा. तूं म्हणटालो पर्रीकराच्या पावलाचेर आपूण चलतलो, पर्रीकराच्या पावलार चलतलो. आयज हांव सांगतां, I am not a member of BJP or part of BJP. I am an activist today. I am as Pratima, advocate Pratima Putino. But पर्रीकर परवडलो रे. पर्रीकरान इतले कोणी सोशल एक्टिविस्टांक भितर घालून अत्याचार करना. आयज प्रमोद सावंत खंयच्या लेवलार आयला. तुजो इगो इतलो व्हडलो जाला. प्रमोद सावंत, यू आर द CM. यू हॅव टू लर्न टू टेक क्रिटिसिजम. आमचेर कितले कितले व्हिडिओ काडटा मरे, खतखते आनी कितें कितें कितले घाण घाण व्हिडिओ काडटात मरे आनी घालतात मरे, व्हायरल करता. आमी तुमचेर कंप्लेन केल्या बिकॉज वी आर पब्लीक फिगर्स. आमी म्हणटा आमी समज सेलिब्रिटी ऑफ पब्लीक फिगर, वी हॅव टू लर्न टू टेक इट. CM कितें घेवन बसला तूं? त्या रामा भुरग्याच्या फाटल्यान लागला तूं. तो भुरगो मरे आनी ताका धाकलो भुरगो आसा तें पूण चिंत मरे. तो आपल्या लायफाची पर्वा करना पूण आमकां पर्वा आसा. आमी कशी भाशेन आमी हात मागीर फोडटली आयज. रामान आमकां उतरां म्हणल्यार चलता, गाडयो मारल्यार चलता, पूण आमी रामाक आयज भायर काडून रावतली. रामाक अधिकार ना थंय भितर रावपाक. ही हॅज नॉट डन एनी क्रायम एंड ही इज नॉट अ क्रिमिनल. The arrest of Rama Kankonkar, which I have learnt, is according to me totally illegal. The illegality arises from the registration of the FIR, which according to me is not tenable and there should not have been an FIR. Apparently Rama Kankonkar made certain statements which have been taken on the basis of which the FIR is registered. The right of freedom of speech is recognized in the Constitution. The right to protest is also recognized in the Constitution. There are many things that we may say, opposition may say or dissenters may say, which may not be liked by the government, but that does not give a cause of action for the government to register FIR against every sentence or utterance made. And if it constitutes a defamation, then the person who is defamed has a right to move the appropriate court, but it is not a cognizable offence. To misuse the police machinery, to make out a cognizable case by hook or by crook is reprehensible. I condemn this act. I also warn the police that whoever has done this registration of the FIR will have to face this in the court as and when the matter is filed in the court, challenging the very FIR. The consequence of the quashing of the FIR will be that the arrest of Rama Kankonkar will be illegal. I will stand by Rama Kankonkar and for his community and ensure that the rule of law is followed and justice is done. ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू. हेच्या पयलीं अशें कितले अरेस्ट जाला. म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा. रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरोन बसोवन म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरोन बसयल्लो आहा. फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा. सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो BJPच्या, ताका अरेस्टी जातलीत, FIR जातलीत. हांवूय 6 केसी झगडटा.
हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता. सो नथींग न्यू ह्या BJP कडल्यान अशें कितें जावंक ना जें फर्स्ट टायमूच जालां म्हणून. हें जायत रावतलें. सो ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की आमी कोणाक निवडून हाडटा. आयज जेन्ना आमकां अरेस्ट जाताली तेन्ना थोडे लोक हांसताले, एन्जॉय करताले, बरें जालें म्हणटाले. कितें आसा, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. हे लोकांनी जनरल पब्लिकांनी विचार करपाक जाय. जेन्ना तुमच्या घराचेर कितें तरी येतलें ना, तुमच्या वाड्याचेर कितें येतलें, जेन्ना तुमी आवाज काडटले, आयज थोडे लोक आवाज काडटा, पूण जेन्ना तुमी आवाज काडटले तेन्ना तुमची परिस्थिती हीच आसतली. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. कित्याक हो सरकार जो आसा, हो सरकार गोंयकारांचो आवाज दामपाक हांगा येयल्लो आसा आनी तो दामीत रावतलो. जो पर्यंत लोक तांकां वोट मारतले, जो पर्यंत तेंच्या फाटल्यान तांकां कॅम्पेन करीत रावतले, तो मेरेन ही मस्ती अशी चलत रावतली. रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट. हो एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो. आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेन दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपल्या समाजाच्या नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाचे अंडर एक FIR रजिस्टर केली. सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायजेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेलें. आतां 4 म्हयने जाले ST कमिशन तें मॅटर घेवन बसलां. तांणी ताजेर कांय निर्णय दिवंक ना. ताजे मदीं जो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकार, जो मूळ गोंयकार, हाणें जी कंप्लेन दिली, कंप्लेनंटाकूच काडून पुलीस रातचे भितर उडयतात. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या रामा काणकोणकाराक, जो कंप्लेनंट आहा ताकाच जो भितर उडयला, ते ST एट्रॉसिटीज एक्टा अंडर एक मूळ गोंयकाराचेर एट्रॉसिटी करतात. आनी हें मॅटर जर आमी एस्कलेट केलें आनी देशाच्या प्रेजिडेंट म्हळ्यार प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एक शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीची आहा तिजे कडेन एस्कलेट केलें जाल्यार हे गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी जे घणसाबैल जाल्या, IPS ऑफिसर सांगता आनी काडून भितर उडयतात, तांचें कितें जातलें तें तुमी चिंता. सो हांव विचारूंक सोदतां सरकारा कडेन, गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें? की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या, फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो, जंय तुमकां तुमच्या समाजाच्या नांवान गाळी मारूंक शकतले. जे गावडा, कुणबी, वेळीप लोक आसात, हांच्या हातान जो संविधानान तांकां एक प्रोटेक्शन दिलां, घटनेन जें तांकां प्रोटेक्शन दिलां, हें प्रोटेक्शनूच वतलें आज जर ते उठले ना जाल्यार. आनी दुसऱ्या एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता हांव, आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता, आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या, फाल्यां तुमची येवंक शकता. तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. अशें जें हें जी सालाजार शाही जी चलता, जी एक अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी जाल्ली आहा, जंय म्हळ्यार हिटलराच्या टायमार जेस्टापो येवन तुका उखलून व्हरताले, ती जी परिस्थिती गोंयांत आयल्या ही गोंयाक सोबना. आनीक ओग्गी जर रावले आमी गोंयकार जाल्यार ही फाल्यां आज ताका फाल्यां आमकां जावंक शकता. ताजे खातीर हांव मागतां की आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी आमी रामा काणकोणकारा बरोबर रावंक जाय आनी बिनशर्त ताका ताजी सुटका जावंक जाय. नाजाल्यार संविधानाची घटनेचे हत्या गोंयांत चालू आहा. तांकां जें प्रोटेक्शन दिलां तें प्रोटेक्शन वता काय म्हणून सरकार एक पील घाल्लें आहा. हें जर पचलें जाल्यार फाल्यां हो अधिकारूच ST कम्युनिटीचो, शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो, जांकां आमी मूळ गोंयकार म्हणून मानतात, तांचें हें प्रोटेक्शनूच वतलें. आनी हें वचूंक जर नाका जाल्यार आज सगळे एक जाया आनी मागात की अनकंडिशनली रामा काणकोणकाराची सरकारान रिलीज करूंक जाय. हें म्हाका दिसता गरजेचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.